शेनवारा दिसा राती वेळार म्हापशा गांधी सर्कलाकडे तशेंच थिये, कोलवाळे, पर्वरी, साळगांव वाठारांतल्या चॅक पोस्टांचेर पुलीस तैनात दवरिल्ले। दर शेनवारा म्हयन्यांत 1-2 फावटी खाशेली ड्रायव्ह जातली अशें म्हापशा पीआयन सांगलां। एसपी शोभित सक्सेनाच्या आदेशा प्रमाण आनी म्हापशा डीवायएसपी जीवबाद दळवी हांच्या मार्गदर्शनान सुरू केल्ली ही खाशेली पेट्रोलिंग मोहीम। आयकात थळावे ह्या संदर्भात कितें म्हणटात ते। कारण पेट्रोलिंग करप ही एक्चुअली पुलिसेचें कर्तव्यच आसा आनी हो आतां रातचो टायम। आनी दुसरो विशय येता तो आतां सरकारान सांगला की चलन जे दिवपाचें आपाचें ते रेस्ट्रिक्शन हाडलेलें आसा। पण हांगा आतां आमी मातशी नजर मारली पळयता जाल्यार काही युवा जे आसा पळय ते आपल्या बायकाचेर विदावट हेल्मेट आसले, त्यामुळे पुलीस हांगा पेट्रोलिंग करताले आनी तांकां तेंच्यानी हाडयलें आनी चलन दिलां। सो ती बरी गजाल म्हणू शकता आमी। आनी ह्या म्हापशान गांधी चौकांतल्यान जेन्ना पळय भितर सरता आसतना कोण येता आनी कोण वयता हें कळना, त्यामुळे पुलीस आपलें काम करता जाल्यार एक बरी गजाल आसा। त्यामुळे एक सामान्य नागरीक येना तेन्ना हांव हें एप्रिसिएशन दिवं शकता।